हळदोणच्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या डिमोलिशनाक सोमार सावन सुरवात केली। सुमार एका सप्तका आदी थळावो आमदार कार्लूस फरेरान ह्या इमारतीची पळोवणी केल्ली। इमारत धोकादायक आशिल्ल्यान थंयच्या विक्रेत्यांक इमारत खाली करात म्हूण सांगिल्लें आनी इमारत सील केल्ली। 2014त गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी अभ्यास करून ही इमारत धोकादायक आसा असो रिपोर्ट दिल्लो। वट्ट 10 वर्सां उपरांत निमणे ही इमारतीच्या डिमोलिशनाचो मुहूर्त मेळ्ळो। आमी आयज सान सगळो प्रोसिजर डेप्युटी कलेक्टराच्यान ऑर्डर बी घेवन ती मिटिंगेन घालून आमी ती ऑर्डर एक्झिक्यूट करपाचें चिंतलां आनी आयज सान डिमोलिशनाचें काम चालू जालां। सद्याक ते आतां रूफ देंवयता, रूफ काडटा, वयले नोये बी कितें आहा तें आनी फूल काम जें जातलें तें मॅन्युअली जातलें, कित्याक सायडीक आमच्या हांगासर शॉपां बी आहात, कांय डॅमेजीस जाता तितले मिनिमम दवरून आमी तें मार्केट ग्रावंड लेवलाचेर हाडपाक आमचो प्रयत्न आहा। आतां कितके दीस म्हणून आतां हे एक्सपेक्टेड टायम जाणें सांगलें 8-10 दीस तरी वयतले, कित्याक मागीर डेब्रीज जातले, ते व्हरपाक जाय आनी ते सगळे क्लियर करता म्हणल्यार 8-10 दीस वयतले। प्रुडंटा खातीर श्याम फडते।